जॉइंट वीज नियामक आयोगाकडेन सरकार कबलात करूंक शकता, मात ताजी राज्य आयोग नेमूक आडखळ जावंक जायना. मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पश्ट केला. JRC कडेन कबलात केल्यार गोंयाक तांणी थारायल्ले वाडीव वीज दर लागू करपाची सक्ती जावं येता म्हूण सरकारान हुस्को उक्तायलो. JRCच्या तत्वां प्रमाण 10% ग्रीन पॉवर घेवप सक्तीची ती म्हारग पडटा. तरीकय सरकार टॅरिफ मर्यादीत दवरूंक सामान्य लोकांक 170 कोटीची सबसिडी दिता म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान नो कोल म्हणटल्यांचेर तोमणोय मारलो. गोवा गव्हर्मेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान JRC कडेन एग्रीमेंट सायन करूं ना. एक लेटरा वयल्यान आमी लेटर बरयल्ले तांकां आनी त्या लेटरा वयल्यानच तेंच्यांनी कन्सिडर केले आमची मेंबरशीप इन द JRC. आज पासून परत एकदा विचार चल्ला की प्रत्येक स्टेटीनी जसो स्वताचे अशें कमिशन आसा तशें गोंयचे एक स्वताचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे गोवा गव्हर्मेंटाचे JRC इंडिपेंडंट आसचें आनी ह्या खातीर आमी सायन करूं ना. Now he says that he wants to start a JRC for the state. The state, I don't know whether he can afford, I don't know, because I have been asking him every time whether that JRC is completely focusing on making a corporation. They are saying that it should not be headed by the government. जर कसले प्रॉब्लेम आसा, कितें प्रॉब्लेम आसा, कंज्युमराचे प्रॉब्लेम आसा, कितें आसा, दे कॅन ऑलवेज अप्रोच दीस कमिशन देशपांडे. तो मागीर तेजेर हियरिंग घेता आनी तेजे नंतर हें करता. आतां कॉस्ट वायज जो म्हणटा की आमी जर स्वताचे आमचे जर JRC हांगा असलें जाल्यार चड येतलो. पण एग्रीमेंट सायन करतकच जर ताका पिरियड आसा ब्लॉक करपाचो, नाही तो एग्रीमेंट सायन करतकच जर एक सर्टन नंबर ऑफ इयर्स इफ इट इज ब्लॉक्ड देन वी विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द JRC. सो दीस लिगल आस्पेक्ट चॅक करून तूं सांगता ते कन्सिडर करूं येता. आनी गेली 2 वर्सां गोवा गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी टॅरिफ वाडोवना. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कंज्युमरांक वाडोवना. एके वटेन डिमांड आहा की ग्रीन आमी जावचे म्हणून, कोल पावर नाका म्हणून. अगेन्स्ट कोल आसा आमी. सो इफ आर अगेन्स्ट कोल वील हॅव टू बाय पावर वीच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. JRCचे नॉर्म आसा, इलेक्ट्रिसिटी हाचे प्रमाणे नॉर्म आसा. अरावंड 10% आमकां ग्रीन पॉवर सद्या घेवची पडटा आनी ती ग्रीन पॉवर लॉंग टर्म आमी कॉन्ट्रॅक्ट जरी केले आनी तातूंत आमची ती मातशी प्रायस देंवलो सुद्दां जाल्यार ती पॉवर ऑन एन एवरेज म्हारग पडटा. ती ऑन एन एवरेज 3.5-4 रुपया ताजो थंय कॉस्ट पडटा. म्हणजे हांगा येसर ती बाकीच्या पॉवरा पेक्षा 1 रुपया सुमार एवरेज म्हारग पडटा. एज ऑन टुडे द स्टेट इज सबसिडायझींग द पॉवर ऑफ द कॉमन मॅन and not to small extent. 270 crores. 170 कोटी येता. इंडस्ट्री खातीर न्हय ती. इंडस्ट्री pays more, commercial pays more. Agriculture consumption is very low. स्ट्रीट लायटीचे आमी वेगळे घेता. त्यामुळे बेजिकली कन्झम्पशन जे पळय डॉमेस्टीक करता पळय आनी ते डॉमेस्टीक कन्झम्पशनान बऱ्याचदा बोवाळ मागीर जाता. ताणें वापरलेलो शब्द हांव वापरिना. भितर रेंटल मनीस दवरता रेंटाक आनी मागीर बोवाळ घालता की आमकां रेट सुबेस लायलो म्हणून. त्याच प्रमाणे कमर्शियल हातून रेजिडेन्शियल हातून कमर्शियल एक्टिविटी करतात आनी रेट सुबेस लायलो म्हणून बोवाळ घालतात. होमगार्डांक आतां पुलीस फोर्साची दारां उक्तीं. फुडल्या 2 वर्सांत 200 होमगार्डांक पुलीस कॉन्स्टेबल जावपाची संद मेळटली. तांकां वयाचे आनी शारिरीक अटी सदळ केल्यात. गोंयचो होमगार्डांचो आंकडो 1,500 वेल्यान 2,500 मेरेन वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. तांकां दिसवडो फाटल्या 6 म्हयन्यांत 632 रुपया केला आनी 26 दीस ड्युटी फिक्स केल्या. तांच्या पगाराचोय आतां इशू न म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान बाबू कवळेकाराच्या प्रस्नाचेर खुलासो केलो. ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन खंय ती ओरल इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंटान दिल्ली आहा तांकां सॅटर्डे आनी संडे तुमी येवपा जायना म्हणून. ऑर्डर काय ना हे मानून घेता. ऑर्डर काय ना पूण अशें तांकां ऑलरेडी सांगलें. निलेशान सुद्दां डिपार्टमेंटाक फोन केला तुमी तांकां घेयात म्हणून. कित्याक ह्यांची फॅमिलीचेर डिपेंड आसा. हे सॅलरीच्या आदारार तांणी लोन काडला तेजेर ते डिपेंड आसात. जर 20 दिसा सॅलरीचेर रावले जाल्यार शक्य जावचें ना. आनी सगळ्यांक 1200च्या आसपास लोक आसा हे की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ज्या प्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक ज्या प्रमाणे आफ्टर रिटायरमेंट एक फिक्स तांकां हें दिता आपलो कोटा दिता एक फिक्स एमावंट तो तांकां दिवचो. त्याच बरोबर त्यांची वॉलंटरी सर्वीस असल्या कारणान तांकां काही टर्मिनल बेनिफीट तांकां दिवच्यो. इट इज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट. दुर्दैवान गेल्या अनेक वर्सां इट हॅज गॉट कन्वर्टेड इनटू एन एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी.
कितेंच ऑर्डर कोणें दिवंक ना. एक पयली गजाल. दुसरी गोष्ट, एक इरेग्युलरिटी लक्षात आयल्या की ज्या दिसा सुटी आसता त्या सुद्धा दिसा बिल रेज करतात. आय कॅन एश्युअर यू दॅट दे वील बी अलाउड टू वर्क फॉर 26 days. एक दीस आठवड्यांच्यान सुटी आसतली, खंयची ती त्या त्या डिव्हिजनाच्या मनशान ठरोवचें. आतां जुलय म्हयन्याच्यान 632 केल्या. 10% रिजर्वेशन इन पुलीस फोर्स is granted to Home Guard now with waiver of many of the conditions. तांचे उंची, weight, physical test, ह्यो सगळ्या गजालींक बरेचशें exemption दिलां तांकां, so that they are selected, but they should be less than 50 years. तातूंत भितर जो कोण सिलेक्ट जाता पळय ताका 3 म्हयन्याचें ट्रेनिंग दिवन हाडटले आमी आनी ताका पुलिशीन भरती करतले एज अ कॉन्स्टेबल. पण सादारण म्हाका दिसता एका वर्सा भितर 100 आनी फुडल्या वर्सा 100 अशें एक 201 जाणांक येणाऱ्या 2 वर्सां भितर ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कॉन्स्टेबल जावपाची. प्लस आमी 1,500ची संख्या 2,500 करपा खातीर परमिशन मागलां. साधारण 250 स्क्वेअर मेत्रा मेरेन घर बांदतले मूळ गोंयकारांक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स आसचो ना असो सरकाराचो विचार चल्ला. हो कायदो आनी नेम करपाचो अधिकार दिवपी विधेयक विधानसभेन TCP खाला पास केलें. कायद्याचे नेम अजून निश्चित नात. दुसरे वटेन भराव घालून दोंगर कापून वा ऑर्चर्ड जमनीर बेकायदेशीर सेटलमेंट करतले आड फायन वाडोवपाचें विधेयकय विधानसभेन पास केलां. कमर्शियल एक्टिविटी करपी फार्म हावजांचो इशूय ह्या विधेयकाचेर चर्चेक आयलो. In 2013, Honorable Chief Minister had given an assurance की आनी फार्म हावजां आमी करनात, कित्याक फार्म हावजाचो मिसयूज करून तेन्ना बाब मिकी भाशेकून तो इशू रेज केल्लो. In the house, the Chief Minister gave him an assurance that no further farmhouses will be given. Now, it is possible that this 4,000 square meters, which is considered as the unit to make the farmhouses, can be misused by people. एक जमीन ऑर्चर्ड घेतली, सगळे डिवायडेड बाय 4,000 केले, सगळ्यांनी फार्म हाऊस गेली, सगळे दिल्लीवाले थंय येवन बसले. बिकॉज ते थंयच दवरले म्हणून ते जावपाचें बंद जाता अशें न्ही. तातूंत इलिगॅलिटी येता. इलिगॅलिटी येवनूच 40 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाल्ले आहा. Anybody who constructs 100 square meters is entitled for exemption from infrastructure tax. Now the intention of bringing this bill was basically to increase that 100 square meter area to 250 square meter area. That is what I read in the newspaper also. Second, the intention was that only original Goan, who satisfies all the criteria of being a Goan, gets that benefit. But Speaker sir, एक आमी मानूंक जाय की गोंयकार म्हणटा तो ऑर्राद 100 स्क्वेअर मिटरान जो कायदो आज आहा ते 100 स्क्वेअर मिटरान गोंयकार एक बरें भशेन घर बांदून ऑर्राद जगतलो अशें आमी मानूंक शकनात. म्हणून तें आमी केल्लें आहा. give a commercial break.